नमस्कार एवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदि हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। लँड ग्रॅब केशीतलो आरोपी सुलेमान खानाक केरळात अटक करून हाडलो गोंयांत। केरळात घेतलो ताब्यांत। अमिता उपरांत दुसरो आरोपी हजरत अलीकय जामीन। सुलेमानाचो आनीक एक व्हिडिओ अमित पालेकरान व्हिडिओ करूंक सांगिल्लो म्हूण आरोप। अमित म्हणटात तेन्ना नांव घेतिल्ल्याचें कितें केलें? सरकाराचेर चढाई। सुलेमान पळ्ळे उपरांत काडिल्ले व्हिडिओचो सोर्स सोदूंक अमित पालेकराची पुलीस चौकशी। पालेकार म्हणटा आपूण विटनेस, आरोपी न्ही, पुलीस पिट्टा। राजकीय बदलाच्यो वावड्यो सरकारांत खंय सध्या बदल ना। आमदार मंत्री दिल्ली वा खंयच्याय मोठ्या फुडाऱ्याक मेळ्ळ्यार राजकीय चर्चा नाका। प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयलो। फुजो काडल्या उपरांत सिद्दीकीन बदल्ल्यो 8 सुवातो। केरळांत घरां अटक, 16 बँक खातीं, आधार, 18 फोन सीज। म्हापश्यांत जमीन बळकावपाचे केशींत घरकान्नीकय अटक। एसजीपीडीए मार्केटांत बीफ वेंडर्सांनी गोरक्षकाच्या वादा उपरांत निषेध म्हणून गोंयभर बीफ शॉपां बंद। नातलां इयर एंडाक बीफ शॉर्टेज। म्हापश्या बीफ वाल्यांची बसका। नवे वर्सा नातलांत दक्षिण गोंयांत डबल इंजिन सरकाराचे इन्फ्राग्रिफ्ट। मुख्यमंत्र्यान आलेश कामत विजयाचे हजेरेंत केलो वेस्टर्न बायपास उक्तो। क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळयिल्ल्या सुलेमानाक सोमारा सांजे गोंयांत हाडलो। ताका केरळांत अटक केल्या। मजगतीं सकाळीं ताचो आनीक एक व्हिडिओ व्हायरल जालो। तातूंत आतां ताणें आदोगाद अमित पालेकराचें नांव घेतलां। आदलो व्हिडिओ ताणेंच करूंक सांगिल्लो म्हूण सुलेमान सांगता। सांजे हजरत अलीकय जामीन मेळ्ळो। गुन्ह्या फाट्यांतल्यान बडतर्फ आयआरबी पुलिसाच्या मजतीन पळयिल्ल्या सुलेमान खानाक केरळ धरलो। सोमारा सकाळीं ताचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला। ह्या व्हिडिओत ताणें एका वकिलाचें नांव घेतलां। ताणें खंय व्हिडिओ काडूंक सांगिल्लो। 17/12/2024 एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगलें सर असो हांव क्रायम ब्रँचाच्या लोकां पासून पळोवन गेल्या। मागीर सांगलें म्हाका मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA यांचें नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून WhatsApp कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता। हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक। तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन यांचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले। मागीर हांवें सगळेचे नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें WhatsApp केले। मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडिओ एक करून तेणें एडिट करून एक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले। हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलेलें। मजगतीं सुलेमानाक 2 दिसां पयलीं धरलो। पुलीस बरें काम करता, मुख्यमंत्री उलयलो। जे सुलेमानाचो फोटो घेवन भोंवताले, जसो सुलेमान आपलो सोयरो आसलेल्यार किंवा तेंचे पार्टीन येवपाचो आसलेल्यार तांकां कळ्ळें की पुलिसांची कॅपेसिटी कितें। आनी ह्या सुलेमानाचेर केसीस रजिस्टर्ड करपी म्हाजे सरकार। सुलेमान हो फक्त गोंयांत पुण्याक आसलेलो, दिल्लीक आसलेलो, अशा सगळी कडेन अशा पद्दतीचे सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीचे बिहेवियर आहा पळय तेणी केले। आनी ताका परत एकदां पुलिसांनी आमचे अरेस्ट केला। केरळान अरेस्ट केला। आज आयज न्ही, ताका अरेस्ट 2 दिसां पयलीं केला। पण आज ताका आमी गोंयांत हाडटा डिक्लेअर करूंक नाशिल्ले। पण आज ताका सगळें केल्या उपरांत खंयच्यो तिच्यो फॉर्मेलिटीज केरळ सरकारा कडेन उरलेले बी केरळ सरकारान कंप्लीट केल्या उपरांत आज हँडओवर केला। आज आमी डिक्लेअर केला, आज तो गोंयांत पावता। आनी म्हाका दिसता की जे सगळ्यांनी सरकाराच्या विरोधात जे कितें उलयल्लें पळय न्हू तें सगळें ओपन जातलें आनी सगळ्या लोकांक कळटलें। ती कांय चिंता म्हणजे परत एकदां इन शॉर्ट गोंयकारांक भिवपाची गरज ना। असले जे चोर आनी जे लँड लुटारू आहा पळय न्ही हे केन्नाच सुटचे ना म्हाज्या खातीर। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
सुलेमानान आनी एक व्हिडिओ रिलीज केला. आतां अमित पालेकाराचेर आरोप. आदी खंय अमितानूच ताका व्हिडिओ करूंक सांगिल्लो. अमित म्हणटा आदी व्हिडिओ आयिल्लो तेन्ना पुलीस म्हणटाले गुन्यांवकारांचेर विश्वास दवरूंक शकना. आतां आपल्याचेर दुबाव कित्याक? सरकारूच खंय व्हिडिओ काडूंक लायता. विरोधकांची चढाई. त्या स्टेटमेंटाच्या बेसिसाचेर म्हाका इंटरोगेट करचें म्हणून सगळे व्हडले बीजेपीचे टॉप लोकांचो हातून हात आसा. जे कोण एक्यूज आसले तांकांय हाडपाक जाय. तो फाल्यां भायर येवन आमच्या नांवां घेतली जाल्यार हेजे एकूच कोटा दॅट द एक्यूज इज इन टच विथ द गव्हर्नमेंट. सुलेमान सिद्दकी खानाचो आनी एक व्हिडिओ व्हायरल. अमित पालेकारान व्हिडिओ काडपाक सांगिल्लो म्हूण आरोप. अमित पालेकार म्हणटा पयलीं ताणें नांवां घेतिल्ली तांचें कितें केलें. आतां आपल्याचेर दुबाव कित्याक? तुमच्या डीजीपीन स्टेटमेंट केला की एक पळून गेल्लो एक्यूज जो स्टेटमेंट करता ताचेर आमी कितली बिलीव करची म्हणून. आज जेन्ना तो म्हज्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट करता तेन्ना तुमी म्हणटा की त्या स्टेटमेंटाच्या बेसिसाचेर म्हाका इंटरोगेट करचें म्हणून त्या एक्यूजडानी स्टेटमेंट केला जो पळून गेल्लो एक्यूज स्टेटमेंट करता ताचेर बिलीव कित्याक आमी करूं जाणू. वाय ही इज नॉट कॉल्ड, वाय आय एम कॉल्ड. आपय सगळ्यांक कळटा. आपण तेका मरे जॉशुआक आपय सगळ्यांक हांगा बसया. PSI हांव बसता हांगा. हांव हांगा तुका फाल्यां जाय पळय आयज न्ही हांव कंटिन्युअस बसता. आयज सुलेमान तुमच्या कस्टडींतल्यान गेला. तुमच्या कस्टडीन इलिगली आसा दिसता म्हाका तो. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन ही वॉज अरेस्टेड ऑन 17th or 18th and they have kept him in illegal custody. थंय सगळें सेटिंग केलें आसतलें ती. and that is why आज म्हाका हांगा आपयता. आनी कोइन्सिडंट, इट इज टू मच ऑफ अ कोइन्सिडन्स. आजूच ते सांगता अरेस्ट केला म्हणून. अमित पाटकर म्हणटा विरोधकांक टार्गेट करपाचो प्लान. सगळे व्हडले बीजेपीचे टॉप लोकांचो हातून हात आसा. एक चोर पुलीस कस्टडींतल्यान धांवन वता ते ऑपोजिशन लिडर जे आसात तांकां टार्गेट करपाचो एक प्रयत्न चलता. सुनील कौठणकार म्हणटा सरकारानूच व्हिडिओ काडपाक लायलो. की फाल्यां आमी सरप्रायज जावचे ना की तो फाल्यां भायर येवन आमच्या नांवां घेतली जाल्यार. आज अचूक ती गजाल घडल्या की सुलेमान सिद्दीकीचो एक नवो व्हिडिओ आयला तातूंत ताणें अमित पालेकाराचेर सगळो ब्लेम घाला. आतां हो जेन्ना ताणें ब्लेम घाला हाजो जर तुमी आतां बॅकग्रावंड पळोवशात एका सायडीन ताचो व्हिडिओ आउट जाला. सुलेमान सिद्दीकीची पुलिसांनी तांबडी केली आनी ताजे कडल्यान हो फोर्सान व्हिडिओ काडून घेतला आनी अमिताचें नांव घालून घेतला. आपाचो वेन्झी म्हणटा आतां नवो व्हिडिओ मिडिया कडेन कसो पावलो ताची चवकशी करपाची गरज आसा. अमितांक भितर आपयलो. when the investigation is going on हो व्हिडिओ व्हायरल जाता. हेजे कित कोटा? हेजे एकूच कोटा दॅट द एक्यूज इज इन टच विथ द गव्हर्नमेंट. आनी गव्हर्नमेंटाक तो इन टच आसोन आज हो व्हिडिओ कोण ही नाटकां. जरी तरी अमिता व्हिडिओ मेळ्ळो कोणे जाल्यार दिल्लो आनी तो विसल ब्लोअर म्हणून टॅकिंग आपयला जाल्यार हेज विसल ब्लोअर कोण? हाऊ दिस इज डायरेक्टली गेटिंग व्हायरल विथ द मिडिया. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें. इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक आनी जाय जाणां ताणें एक्यूजूय केलें, नांवांय काडलीं. तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन जायनासतना आज अमिताभ हांगा हाडलो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. जे खऱ्यानूच इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय तें जायना आनी आज अमिताभ हाडला. तशेंच जे कोण एक्यूज आसले तांकांय हाडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पळ काडले उपरांत सुलेमानान व्हायरल केल्ल्या व्हिडिओचो सोर्स तपासूंक अमित पालेकाराक चवकशेक आपयला. अमिताक तेंको दिवंक विरोधी आमदार पोन्ने गोंया पुलीस स्टेशना भायर. विजय म्हणटा लँड ग्रॅब केशींनी बीजेपी वाले आसात. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा विरोधकांचो आवाज चिड्डितात. पालेकार म्हणटा पुलीस आरोपी जाल्ले भशेन पिट्टात. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. पण फाल्यां कोणी तुमच्या भितरलो आमच्या भितरलो गोंयकार खंयचो सामान्य गोंयकार आसूं शकता म्हणटा ताका हांगा हाडटले ते. ज्या एक्युजडान ताका पळयलो ताजेर तुमी सेक्शनां लायली हाजी बेलेबल. ताजी बेलेबल सेक्शनां लागून तो सुटलो. And now you want to harass a politician just because I'm in opposition and making a noise? I don't think this is the right way. I think Goan should come out in this. आज म्हज्या घर कोणी आसपाक शकता फाल्यां. तुम्ही म्हणले की हायकोर्टान वयतले तेजे तुमी फुडें पळयतले कितें? ना म्हाका हें जर हॅरेसमेंट अशें चालू उरत जाल्यार आय हॅव टू फायंड अ रिकोर्स कोर्ट. की जाधव कमिशन ऑफ इन्क्वायरीन सांगलां की स्पेशल कोर्ट्स करचे म्हणून लँड ग्रॅब केसींनी. हे स्पेशल कोर्ट सगळो प्रमोद सावंताचो सरकार करपाक तयार ना. हाजो अर्थ कितें जाता की लँड ग्रॅबान बीजेपी इनवॉल्ड आसा. डेडिकेटेड कोर्ट्स ते करनात, डेडिकेटेड पब्लीक प्रोसिक्युटर ते करनात. एक्युज्ड आहा ताका चेकआउट करपाक दिता. जो मनीस मेन एक्युज्डाक घेवन वता ते मनशाचेर अशी सेक्शन्स घाल्या जी कोर्टान ऑब्जर्व केल्या ही सेक्शन सगळी बेलेबल आशिल्ली. म्हळ्यार हें पयलेंच फिक्स जाल्लें की हे मनशान व्हरून ताका चेकआउट करपाचो, व्हरून पावोवपाचो आनी ताका मागीर तांणी पुलिसेन सोडपाचो आनी तो मानिकोमान धाडपाचो. कित्याक तो पुलीस सारकी ना. हें सगळी स्क्रिप्ट पयलींच बरयलेली
आणि आता जो विसल ब्लोअर आहा आमचो अमित पालेकर हो विसल ब्लोअर कितें हाचे कडेन एविडन्स आयले की एक्यूज असो म्हणटा म्हणून एक्यूज म्हणटा की आपल्याक CBI कस्टडीन घालचो म्हणून की गोंयचे पुलीस प्रमोद सावंताचे पुलिसाक आपूण पातयेना हे तो सांगपाक गेल्ले मनशाक पुलीस स्टेशनार आपयतात. पुलीस 100% जबाबदार आसा. आता पुलीस डिपार्टमेंट कोणा अंडर येता? पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटा ते होम मिनिस्टरा अंडर येता. सो बीजेपीच्या अध्यक्षान सांगला की गोंयच्या मुख्यमंत्री जाणे होम डिपार्टमेंट जे आसा ते सारखे चलना. लॉ अँड ऑर्डर इज टोटल कोलॅप्स. राजकीय बदलाच्यो वावड्यो तशें कांयच जावचें ना म्हणून बीजेपीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडेन स्पश्ट केलां. सध्या सरकारांत कांयच बदल जावचो ना. आमदार मंत्री दिल्ली वा खंयच्याय व्हडल्या फुडाऱ्याक मेळ्ळ्यार तातूंतल्यान राजकीय चर्चा करपाची खंय गरज ना. मायकल म्हणटा कितें तें केंद्रीय फुडारी थारायतले. की आतापर्यंत त्या संदर्भातले काही जावना आणि एखादो जर निर्णय कितें जर जाता आसत जाल्यार ताका एक वेगळो प्रोसिजर आसता. पण वेगवेगळे जे अफवा येतात त्या अफवान कांय तथ्य ना की त्याच्यार कोणी ह्या वेगवेगळ्या बातम्यांचेर कोणी विश्वास दवरतो न्हू. आणि त्यामुळे कशें जाता की कोण तरी सीएम बरोबर गेले, कोण तरी आनी खंय गेले आणि त्यामुळे वेगवेगळे चर्चा सुरू जाल्यात आणि तातूंतल्यान सगळ्यांकूच अस्वस्थ जाता. म्हाका एक सादें समजना की ताका आपयला कोणे आनी तो कोणा कडेन उलयला. त्यामुळे कितें आसा की कोण तरी हांव आतां इंदोर वता आणि आमच्या पार्टीक एक वेगळी शिस्त आसा अशें उगीच कोण तरी उलयलें आनी कितें अशें जायना. ताका एक प्रोसिजर आसा. केंद्रातले लिडर आमचे येतले, हांगा उलयतले, डिस्कस करतले आणि एखादो विशय कितें आपल्याला तशें जाता न्ही. आजच्या वेळार तरी भितर काय ना इतलें हांव सांगता. पण लिडरशिपी बद्दल चर्चा कांयच ना, कांयच चर्चा जावं. तसे काय ना गोयची लिडरशिप 27 पर्यंत कंटिन्यू करतली. हांवें तुका कितें म्हणलें सध्या त्या संदर्भातली चर्चा अजिबात जावना. अरे आपल्या पार्टीचो नेत्याक एखाद्या मेळप हें खूब व्हडलें न्ही. प्रधानमंत्र्याक म्हणलें, संघटन मंत्र्याक म्हणलें, तूं कितें हांवें सध्या खंयचोच विशय ना इतलें हांव सांगपाक सोदतां. तो विशय इतल्यान थांबचो. आमदार मायकल लोबो म्हणटा सद्याक तरी काय राजकीय बदल ना. तशें आसल्यार मुख्यमंत्री आपल्याक सांगता आशिल्लो. पण म्हाका अजून पासून तरी नॉलेज ना. म्हाका सीएम अशें कितें जाल्यार रोखडो फोन मारून सांगता आनी अशें म्हाका तरी कांय इन्फॉर्मेशन येवंक ना कितें चेंजीस जाता म्हणून अजून पासून गोवा स्टेटीन. But it is fully depending on the center. That is, they will announce, they will call all the MLAs, have the meeting and do whatever they want. These are all speculations at the moment. These are all rumors which are happening at the moment. I don't believe that there is any changes at the moment in the state of Goa. We gave him support unconditional, without anything, without asking anything from him or the party. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळ काडल्या उपरांत सिद्दीकी खानान 8 सुवातो बदल्ल्यो. ताका केरळांत फामिली बरोबर धरलो. सिद्दीकीचीं 16 बँक खातीं, वेगवेगळे आधार, 6 फोन कारवारच्या घरा जप्त केल्यात. केरळांत 12 फोन जप्त केल्यात. म्हापशां जमीन बळकावपाचे केशींत सिद्दीकीच्या बायलेक अटक. SP क्रायमान मिडियाक सांगलें. We will investigate both the वीडियो. पहले जो भी उसने दिया था उसको भी देखेंगे, अभी जो दिया है देखेंगे. बट हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने का है कि ये व्यक्ति ने पहले जो वीडियो बनाया था वो भी हमने देखा था कि किस तरह के उसने एलिगेशन लगाए थे. अब जो वीडियो उसने बनाया इसमें भी देखेंगे कि ट्रुथ क्या है. वो ये बेसिकली हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि वीडियो का सोर्स क्या है, कहाँ कैसे उन तक पहुँचा. अभी पूछताछ उसके आसपास भी. उसके खिलाफ टोटल 13 मुकदमे अभी तक हमको डिटेक्ट हुए अक्रॉस कंट्री. उससे भी ज़्यादा है क्योंकि वो अपना नाम चेंज करता रहता है, तो वो डिटेक्ट करना चैलेंजिंग टास्क रहा है अपने आप में. जहाँ हमारी टीम जहाँ जाती थी उससे ये कोशिश करता था कि उसको वो हमको ट्रैप में ले करे कि हम वहाँ पर जाएं और उसके बाद वो वहाँ पर ना मिले. लेकिन वी गॉट टू नो दैट ही माइट बी हाइडिंग विद हिज फैमिली को जब वो डिटेन वाइफ को जब पूछताछ करने के लिए गए तो सुलेमान सिद्दीकी वहीं मिला. तो सुलेमान सिद्दीकी और इन दोनों को उन्होंने तुरंत डिटेन किया क्योंकि उनको भी पता था कि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस है हमारी तरफ से और इसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं. तो उन्होंने उसको स्विफ्ट एक्शन से उन्होंने किया और हमारी टीम ने तुरंत वहाँ पे हमारी टीम यहाँ से डिस्पैच हो गई और उसके बाद हमने उसकी कस्टडी ले ली. माफसा पुलिस स्टेशन का केस जिसने सुलेमान सिद्दीकी को अरेस्ट करके रखा हुआ था. शी इज ऑलरेडी वांटेड इन दैट केस. शी इज वांटेड इन दैट केस. फ्लैट्स लेके रखे हैं, 4 फ्लैट्स थे उसकी वाइफ के नाम पे. एक बिल्डर कंपनी बना के रखी हुई थी. तो ये सब दिखाता है कि उसकी वाइफ इसके साथ को अक्यूज है. तो उससे ये मल्टीपल बैंक पासबुक चेक बुक्स 16 बैंक पासबुक
30 चेकबुक्स, मल्टीपल आधार कार्ड्स, राशन कार्ड्स, 12 मोबाइल फ़ोन मिले हैं इसके वहाँ से कारवाड़ वाले घरों से, सेल लीड्स मिली हैं, स्टाम्प पैड मिले हैं कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के। उसके बाद केरला में जब इसको जहाँ से पकड़ा गया वहाँ पर फिर से 12 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। गाड़ियाँ भी हमने बरामद की हैं, टोटल 3 4 व्हीलर और 3 2 व्हीलर्स इसकी पोजीशन से अभी तक हमने रिकवर किए हैं। हुबली से कारवाड़ गया, कारवाड़ से मैंगलोर गया, मैंगलोर से बेंगलोर गया, बेंगलोर से मुंबई गया, मुंबई से मैंगलोर गया, मैंगलोर से कोची गया। विदिन 9 days ही ट्रैवल्ड इन 8 डिफरेंट प्लेसेस। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत हायजेनीक मांस मेळचें म्हूण सरकाराचो यत्न, तातूंत आडखळी हाडल्यार कारवाय करतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। SGPDA मार्केटांत बीफ वेंडर्स आनी गोरक्षकांच्या वादा उपरांत निशेध म्हूण गोंयभर बीफ शॉपां बंद। क्रिसमस तेंकलां आसतना बिफाची दुकानां बंद दवरिल्ल्यान शॉर्टेज, म्हापश्याय बीफवाल्याची बसक जाली। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान पयलेच फावटी म्हणजे बीफ जो हा प्रकार आहा पळय न्ही हो व्यवस्थीत रित्या म्हणजे हायजेनीक बीफ गोंयकारांक मेळचें हाज्या खातीर गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तो चलयता आनी सगळ्या जाणांक विशेष करून हायजेनीक हो शब्द मुद्दामून म्हणटा आनी त्या खातीर तांकां ऑलरेडी सांगलेला की तेंच्यांनी घेवचें। पण अशा पद्दतीन जर कोण इंटरफियरन्स करता, कायदो जर हातान घेता आसत जाल्यार तेंचे सगळ्यांचेर एक्शन जातली, कोणीच कायदो हातान घेवचो न्ही। सरकार आपल्या परीन तांकां बरें हायजेनीक बीफ दिवपाक तयार आसा। They claim that they are being harassed. I don't think they are being harassed. I think the issue is primarily whether to bring beef from outside the state or whether to patronize the Goa Meat Complex, which is supplying hygienic beef to the people. नक्कीच दिसता सर तुमकां म्हज्या वजान सीएमान परफेक्ट स्टँड घेतला, कोणाक कायदो हातान घेवपाक दिवपाचें ना। कोणाचें कितें ग्रीवन्सीस जातलें तांणी पुलिसांक कंप्लेन घेवची, तें करपाची गरज ना। पुलीस म्हज्या वजान SGPDA मार्केटाक प्रॉब्लेम काल थंय जाल्ले पळय, कोणा तरी कितें प्रॉब्लेम जालो, पुलिसांनी सांगलां आमी थंय पिकेट करतले म्हणून, कालच सांगलां ना। मजगती म्हापशेचे बीफवाले आमदार कार्लोसाक मेळ्ळे। Again wrong. There is no authority of law vested with these so-called vigilantes. They are not recognized bodies under the Animal Welfare Board, and even otherwise the question is whether they have, even if they had a registration, whether they can take law in their hands and collect samples and try to send it, because this is not just obstruction of a right to business, which is a legitimate business, but also creating communal tensions across the state. आमदार विजय म्हणटा सरकारच जबाबदार। Calculated move from the government From what? Of what? about beef. 100%. It's always the case. ना जाल्यार सदांच आसता मरे, आतांच कित्याक जालें न्ही? कित्याक हे सिजनान कोण भायले आमचे लंडनच्यान येतात आनी खंयच्यान येतात, सगळे गोंया पडते येतात मरे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत राहात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घरा घरांनी पंचामृता। कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। मडगांव सेरावली ते बाणावली वेस्टर्न बायपास मुख्यमंत्र्याच्या हातान उक्तो जालो। नव्या वर्सा आनी नातलांक दक्षिण गोंयाक डबल इंजीन सरकाराचे इन्फ्रा गिफ्ट म्हणून मुख्यमंत्री उलयला। प्रकल्पा खातीर ताणें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचे उपकारय मानले। उक्तावणाक मंत्री आलेश, आमदार कामत आनी विजय आशिल्लो। टोटल सेंट्रल फंड आशिल्लो 247 crores आनी स्टेट फंड्स आशिल्लो 235 crores, टोटल 482 crores प्रोजेक्ट। ओके, इन्क्लुडींग म्हाका दिसता जाता तितको बेगीन, काल खरें म्हणल्यार एलेक्स बाबान म्हाका खुपूच कंजेशन सुरू आसा, रोड जर करीत जाल्यार लोकां खातीर जाता तितको बेगीन करप हें गरजेचें आशिल्लें। म्हणून कालूच डिसिजन घेतलें की रस्त्याचें उक्तावण आज करप आनी आज आमी लोकांक कंजेशन जावचें न्ही हेजो व्हडलो कार्यक्रम न करता
छोटेखानी कार्यक्रमांतल्यान आयच्यान हो रोड लोकां खातीर ओपन करता. नव्या वर्साचे आनी क्रिसमसाचे हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार सावथ गोवा खातीर गिफ्ट म्हणपाक कांयच हरकत ना, कारण लोकांक खूब कंजेशन्स आनी बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स जे जाताले तातूंतल्यान हो रस्तो ओपन केल्या उपरांत ते ओवरकम जातले अशें म्हाका दिसता. ऑल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात म्हणजे गोंयांतले खऱ्या अर्थात इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या पुराय करपाक आमी शकले. हांव हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर आनी विजन ऑफ आवर गडकरीजी जे सातत्यात गोंयांत येयल्ले फावटी एकदां गोंयकारांनी सांगच्या पेक्षा सुद्दां तांच्या तकलेन आयलो की हें करपाक जाय आनी रोखडेच नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक ते इन्स्ट्रक्शनूय दिता. म्हणजे नवीन जो आमच्या दाबोली एअरपोर्टा कडेन जो फ्लायओव्हर सुरू आसा हो सुरवात एक्चुअली इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतली की हांगासर फ्लायओव्हर जावपाक जाय आनी तोय फ्लायओव्हर तेंच्यांनी घेतलो. त्या खातीर गोंयांत पुराय प्रवास करता आसतना ज्या जाग्यार तांकां कंजेशन दिसले त्या जाग्यार तेंच्यांनी आनी ज्या जाग्यार सरकारान तेंच्या कडेन मागले की हे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां जाय केन्नाच तेंच्यांनी ना म्हणून ना. लँड ग्रॅबिंग केशीची तड लावन खासा कोर्ट नेमचो म्हणून गोंय सरकारान हायकोर्टाक बरयलां. 40 मायज जाणांचेर आतां मेरेन FIR जाल्यात. कांय जाणांचेर चार्जशीटूय जालां. आतां केशीची तड बेगीन लागची म्हणून खासा कोर्ट नेमूंक सरकार मागता. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, GOTP ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.